Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. श्रीपाद भाऊची भलायकी सुधारता. सुदीन आनी चंचुलूय बरे आसा. होम आयसोलेशनात आशिल्ले आमदार रवी आनी निळकंठूय बरे आसात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. सभापति राजेश पाटणेकर जीएमसीत एडमिट. आज सुबह से उनकी तबीयत और सुधर गई है. वो फिर से एक बार हाई इनफ्लो ऑक्सीजन पे है. उनके हिसाब से इट इज़ रिक्वायर्ड अनदर 3 to 4 days ही विल कम ऑन द नॉर्मल ऑक्सीजन, बट ही इज़ डूइंग वेरी वेल. उनकी तबीयत बहुत अच्छी है. वहाँ पे हमारे MLA चचिल आलेमाव हैं, उनको भी हमारे जो एम्स की टीम आई थी उनको भी देखा. अपने MLA सुदीन नवलीकर हैं, उनको भी देखा. और बाकी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स थे उनके बारे में भी चिंता की, उनके बारे में सजेशंस दिया. आज MLA चचिल आलेमाव, इनकी भी तबीयत ठीक है. आज सुदीन नवलीकर की तबीयत एकदम ठीक है. बाकी MLA रवि नाइक ही इज इन होम आइसोलेशन. मैंने कल ही उनकी इंक्वायरी की थी, वो ठीक है. MLA नीलकंठ हाळनकर ही इज ऑल्सो एट अ होम आइसोलेशन. स्पीकर का भी ऐसा कुछ सुना था कि जीएमसी में एडमिट हुआ है. ही हैज़ गॉन फॉर द इन्वेस्टिगेशन. अभी जीएमसी में कुछ उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. दक्षिण गोयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतलो मॉर्ग कित्याक चालू करिनात काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रश्न. हॉस्पिसियांत रातचो कोरोनान सोंपिल्ल्याची बॉडी फांतोडेर 3:30 घरा व्हरूंक लायली म्हूण बोवाळ. काल रातचो एक म्हजो वोटर 51 वर्साचो म्हळ्यार 51 year old जुझेप पिंटो म्हणून आगाळीचो फातोड्रा, हो कोविडान भायर पडलो. ताका हॉस्पिशन सांगलें की तुजी बॉडी आतां आमी बांदून दितात आनी तूं ती घरा व्हरनारे खंय व्हर म्हणून. 3.5 वरांचेर रातचें. सो म्हाका समजना एक गोंयकार आपले सोयऱ्याक 3.5 वरांचेर रातचो घरा कसो व्हरतलो. दुसरो प्रश्न म्हळ्यार SOPs दॅट आर गव्हर्मेंट SOPs दॅट आर इन दॅट गायडलायन्स दॅट आर इन फोर्स very clearly state that dead bodies are to be handled only by health professionals wearing PPEs. so एक मनशाक घरा कडेन बॉडी व्हरपाक कशें लायता ते, खंयच्या कायद्यान लायतात. आनी असो इनसेन्सिटीव सरकार जाला कसो काय म्हणून. आनी कित्या खातीर एक्सक्यूज इज दॅट देर इज नो स्पेस इन द मॉर्ग. मॉर्च्युरी जी TB हॉस्पिटला कडेन आहा थंय तातूंत जागो ना. आतां माय इन्फॉर्मेशन इज दॅट देर इज अ 72 slot mortuary, a morgue in the new district hospital which has been handed over by the GSIDC to the Directorate of Health Services 2 months ago. 2 म्हयन्यांनी कितले लोक मेले हांगा सावथान साश्टीन चड करून. आमचे फातोर्डान काल रातचे 2 गेल्या. आज हांव जाणा एटलिस्ट ऑफ 3 deaths टुडे हियर इन दीस पार्ट्स. अशें आसतना ही मॉर्च्युरी हो मॉर्ग ऑपरेशनल सरकार कित्याक करना. हॉस्पिटलचे स्टाफ सांगतात तू 104 फोन मार, 108 फोन मारून जालो वर, जाल्यार आमकां काय न्हू. म्हणजे हातून क्लियर दिसता की जे कोविड मिसमॅनेजमेंट आहा हाचेर कोणाचें लक्ष ना. सरकार आपले चोरपाक पेटल्यात. मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर आपल्या हातून बिजी आसात. पूण हांगा कोविडाचेर कोणाकूच पडिल्लें ना. आमी हे लास्ट शिटकावणी दिता. हेल्थ वॉरियर आसा सगळे बरे आहा, पूण जर तुमी पेशंटा कडेन आनी जर लोकां कडेन जर सारके वागणूक दिनात, कारण जे कोविडान जे एक्सपायर जाता तांची फॅमिली पयलींच मेंटल ट्रॉमान आसता, स्ट्रेसान आसता. फाल्यां जर थंय कितें जालें, पेशंटाच्या फॅमिलीन कितें जर एक्शन घेतल्यार आमी जबाबदार आसना. सेकंड थिंग, आनी हें जर परत परत रिपीट जर जावंक लागलें हाचें, जाल्यार आमकां एक हॉस्पिटल फोडपाची पाळी येतली. फोंडेचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शेनवारच्यान चालू. आयडीतली OPD शिफ्ट केल्ले दिलासाय फुल फ्लॅश सुरू जावपाचे वाटेर. आमदार मंत्री गोविंदान वचून हेल्थ सेंटराचे तयारेचेर नजर मारली. आणि हांगसर तितले एंटायर लोड घेवपाक आमकां सद्या शक्य ना. पूण तातूंत जर कितें जर आमी बदल जर कितें करपाक जाता, जे आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस बाकी सगळे ह्या SDAचे इन्चार्ज डॉक्टर्स कितें शिफ्ट करपाक मेळटले त्या प्रमाणे ती तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. आनी अशा पद्दतीन हो जो सगळो जो स्पेस जो आसा तो स्पेस युटिलायज करून जाता तितली बरी सेवा दिवपा खातीर आमचो हो प्रयत्न आसा. म्हणल्यार शेनवारा पासून ओपन आसतलें. हय, शेनवारापासून फुल फ्लॅज आमी ओपन. फाल्यांच्या आयज रातचे आमी दिता. फाल्यां तें शिफ्टींग आसतलें. शेनवारा पासून आमी सुरवात करपाचो आमचो प्रयत्न. आनी आमी थंय दिलासान भितर आज आमी कंप्लीट जे घेतिल्लें आसा. आतां 2nd फ्लोर आमकां 2 दिसांनी आमकां 2nd फ्लोर दिता. आनी फाल्यां आनी पर मेळून आमकां सबंद 2nd फ्लोर मेळटलो. म्हणटकच थंय आतां डिलिव्हरी सगळ्यो थंय जातल्यो. सो ऑन एन एवरेज कितले पेशंट येवपाक लागले थंय दिलासा. आता डेली नॉट लेस दॅन 100 पेशंट येता. कर्नाटकाचे नवे SOP प्रमाण पोळे चेक नाकार कर्नाटका वटेनची गेट उक्ती.
कांय दिसां पयलीं एक मॅसेज असो सोशल मिडियाचेर सर्क्युलेट जायत आसा की गेटी आसा त्यो दोनी ओपन म्हणून, पूण प्रत्यक्ष हांगा परिस्थिती दुसरीच आसा. हे गेटी हो मॅसेजी लागून कांय गोंयचे लोक जे कर्नाटका वचपाचे ते हांगा येवपाक लागले कर्नाटका वचपाक, आनी कर्नाटकासून कांय लोक गोंया येवपा आसा तेय येवपाक लागले. पूण शेवट कर्नाटकाची जी गेट आसा ती तेणी ओपन केल्ली आसा. जो स्टाफ अपॉयंट केल्लो स्पेशल स्टाफ कोविडा खातीर तोय स्टाफ काडला, आनीक फूल सेटअप सगळो काडलेलो आसा. तशेंच तेणी कोविडा पयलीं जी स्थिती आशिल्ली गेट फूल ओपन दवरल्या यो वच करपाक, पूण गोंयची SOP तशीच आसा म्हणटा हांगा आमी ऑफिसरां कडेन उलयले. गोंयांत तर जे टर्म्स लागताले, टर्म्स एंड कंडिशन्स आशिल्ली जी कोवीड सर्टिफिकेट हाड नाल्यार 2000 भरून चॅकअप कर नाल्यार क्वॉरंटायन जावं, हे कंडिशन्स तशी आसा. त्या कारणान ही गेट बंद आसा अजुनी. लोक कांय प्रमाणात मिसगायड जाल्ले आसा. कोरोनाचे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडत आसा. 497 नवे दुयेंती, 287 रिकवर, आनीक 7 जाण सोंपले. एकूण 165 जाले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.